आजी एक व्हेरी डिफरंट मॉर्निंग असं आफ्टर माय प्रेग्नन्सी आफ्टर 3 months फर्स्ट टाइम बाबूचं नाव कन्सल्टेशन आवडतं असं आय एम व्हेरी नर्वस बिकॉज फर्स्ट टाइम होता सो फायनली हांव क्लिनिका पावल्या आम्हाला तर लंच प्रिपेअर करतास आज कसं ना मग आता दूध करी आणि एक मशीन होता पल्ल्या दूध करते ना पडेल अच्छा ते दिसू का कमी टायमात पण हो माझी वेशा गंमत झाली बा कसं बोया पूर्ण सो आजी खूप वेळ आणली आज कसं लागली तो घरी व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पर्जन की गुड मॉर्निंग घंटे झाला 9:53 जस्ट टुवेलो आज फ्रायडे सकाळ सकाळ पळेल ना तो अंगात जोर पाऊस आला सकाळ एक अराउंड 6:30 का म्हाका आवाज येत आशिल्लो आणि आज शुभदा कन्सल्टेशन के वच्चेस तर गोतना आता कितले घंटा वच्चेस गोत नसो दिवस जाले 3 वचन तर पूरे निमगीत आसा डॉक्टर केस येतल वचून वगी नाजाल्यार मागीर थोडो वेळा मागीर वतालो बाबाक पळोवच्याक अगर ती म्हाका फोन करतली की मागीर ठीक आसा आतां हांव दूद वचून व्हरता तोगू आनी अम्मा तर ब्रेकफास्ट करतास तर दूध हल्ला अम्मा उठयले आमकां आणि आता ब्रेकफास्ट रेडी करता आज आमी स्पेशल आमगे फेवरेट रुलाव आज रुलाव आपण घालतात अम्मा उद्या तापसच्या देवाला अन्न घालता रेडी गाइस रुलाव रेडी चहा रेडी चलो आता मी ब्रेकफास्ट करूया दूध यायला अमन प्लेटान घालला चलो आता ब्रेकफास्ट करूया व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि आज असं फ्रायडे मॉर्निंग आणि आजी एक व्हेरी डिफरंट मॉर्निंग असं इथे की आज वगी उठायली आणि बाबू के आजी नाण आणि पुरा वगी हांव आफ्टर माय प्रेग्नन्सी आफ्टर 3 months फर्स्ट टाइम बाबूक सोडाव कन्सल्टेशन आवडतं असं म्हणून हांव क्लिनीक सोडा आनी खंय वचचें न्ही इतले दीस करून बिकॉज क्लिनिका कशी घरात ओगू आसता सो फटाफट येवचें जाता बट आजी वचुका पडटलें म्हळ्यार पेशंट्स मस्त मागीर देखून पेंडींग आसा सो आजी हांव फायनली डिसायड केलें की ओके आज हांव कन्सल्टा वता आनी कन्सल्टेशन करून येता सो एटलिस्ट आत्तां हे टायम वयता सिलेक्ट केला की हे टायमान तो बाबू न्हावून न्हिदता आनी मोस्टली तो 2 to 3 hours तरी मिनिमम न्हिदता सो ते 3 hours भितर हांव फटाफट वचून येतली अशी हांव प्लॅन केला सो पळोवया आतां कशी जाता म्हणून म्हाकाय घटना सो आतां तो जस्ट न्हिदला आनी की ताका अशी डीप स्लिपा वचचें आनी जस्ट ताका वताही घाल्ला तेन्ना नाणेतल मावशीन पुरो ताका नाणो न्हू जस्ट म्हाका दिल्लें ताका फीड केल्लें हांवें आनी ताका न्हिद करायला आनी हांगा हांव म्हगेलें पुरो सामान हें पुरो म्हगेलें सामान ते बरें बॅग म्हगेलें कन्सल्टेशनाची बॅग पॅक करून पुरो सामान भरता आशिल्लो मागीर हांव तांणी पिवन घेता हांव तांणी पिली आनी की आय एम व्हेरी नर्वस बिकॉज फर्स्ट टायम हांव ताका सोडून वता असो एंड आय एम गेटिंग वेरी इमोशनल बिकॉज ताणें पावप रडल्यार हांव कसं करचें बट इट हॅज टू बी देर आनी तशी करता तिचे कांय ऑप्शन ना सो पळया आय होप ही डजंट क्राय आय होप ही डजंट मम्मी पप्पाक चड सतवच्या नाज्या लायक तशी हांव गणेशाकय सांगला तुजे काय फ्री आसल्यार मध्ये बाबू लागीं येवन वच बिकॉज मम्मी ना जाल्यार एटलीस्ट डॅडी कोणी आसतलो तेगेलो टू सो लेट्स सी हाव इट गोज फिंगर्स क्रॉस्ड गायज सो आजी ब्रेकफास्ट आणतो शेवई खाता बफट आणि बाय सरता सो आता कन्सल्टेशन खातीर बाय सरला आनी ऑटोन पोचलो आनी मस्त दीस मागीर ऑटो वचपाचो इतली दीस देखून प्रेग्नन्सी तूं खाली ओला बंद पडटी आजी म्हणल्यार फटाफट ऑटो वयच्या आनी वगी वचून येवया आता बाबू बाय सरताना तो न्हिदलेलो आशिल्लो सो आय डोंट नो आता तो उठायला की ना बट म्हागे टार्गेट आसा की म्हाका एटलीस्ट 2.5 hours भितर पावता फटाफट 2.5 hours 3 hours तो राबता हाचे मागीर तो राबना सो आनी ट्राफिकय मस्त आसा वाटेरी सो आय डोंट नो कितले वगी पावतली कितले वगी काम जातलें पेशंट कट जातलें आनी कितले वगी येतलें सो लेट्स सी फिंगर्स क्रॉस्ड आय होप माय फर्स्ट डे ऑफ कन्सल्ट आफ्टर माय डिलिव्हरी इज सक्सेसफुल एंड बेबी डज नॉट म्हळ्यार मम्मी पप्पाचो त्रास बी नासलो तर आपल्यार लायक गणेशाक हांव सांगलां तूं फ्री आसल्यार चिके बाबू उठयल्यार तूं वच चिके तेगे तूं खेळ म्हळ्यार गणेश आसल्यार तो चिके हें जातलो म्हळ्यार तेगे तूं खेळ ताका लायक येता गणेश सो तेगे तूं चिके गंमत करता आनी मम्मीक चिके रांदप करूं टायम मेळटलो मम्मी तो गेलो पळोवया कशी
सांगला ताका तो म्हणलो म्हाका फोन करी तर घंटे झाली 12:30 तर जस्ट शुभदार फोन आयला ती कन्सल्टेशना खातीर चमकल्या आनी बाबू न्हिदला के आनी पळय आतां तिगेलो फोन येतालो बाबू उठयल्यार हांव म्हाका वचचें लागतलें. सो फायनली हांव क्लिनिका पावल्या वच्चा भितरी आनी पेशंट स्टार्ट करया काम करया मागीर मेळया. आम्हांगा तर लंचा प्रिपेर करता सो आज कसं ना मा असांज उपकरी आनी वेळेस मशीन सांगा पल्ल्यात उपकर केल्या पळया. अच्छा आज मशिंगा सांगाचे पल्ले उपकरी बटाट घालून मेथी भाजी म्हणजे केले. अच्छा हे मग गोत नाशिल्लें मशिंगा सांगा पल्ल्याची उपकरी म्हाका गोत ना करतात की चार म्हणून करतात केल्ल्या भाजी ओ तर नो आशिल्लो ते कशी केलं मग ते सांगा. ते मेथी भाजी बटाट घालता पळय हां पियाव ससाम घालचे तेल घालचे ससाम घालचे पियाव घालच्यो आनी सुकी मिरसांग घाले तुका तर घाले ती जातलो सुकी घाले आनी अच्छा. टोमॅटो घालो ओके आनी बटाटे घालो सपोज शिंदून आनी मेथी घाली हें भाजी घालना पालो घालो मेथी घाल्या म्हणटा. हो पळा गाईस अशी केलं आम्हाला पळया अशी जाता आम्ही मेथी रांदी कशी करता ना. सिंपल केला ते दवरले अच्छा मेथी कशी करतात आम्ही मेथी भाजी तशी आम्हाला केला सुपर. आणि तू अगं स्प्रिंग ऑनियन घाल्यार कशी जाता आशिल्लें. अरे कांद्या भाजी ना जात ते हां जाता ना तें हां तो पियो आमी कांदो घाला न्हू पियाव होय घाला न्हू हां होय मग पियो आम्ही लायक करून घालयत नव्हे. ताजी करतात ती. होय स्प्रिंग ऑनियनाचे ते कसं सांगता का त्याचे ऑनियन असतं ना पाल्लो नाही ऑनियन असतं त्या घाल्यार लायक जातलं ना. होय होय ओके गाईस पालो जाता कांदे ओके तर पळय अशी आम्हाला केला आज ही सुपर आज फर्स्ट टाइम करतास आम्ही फर्स्ट टाइम आता पळयतास कशी जाता करून ट्राय करूया गाईस तसन की विंगो ट्राय करका न्हय तर आम्हाला आता ऑलमोस्ट रेडी करतास जेवण तर हांव आनी आम बसून हांगा आसना लेन्स काटान कसो की फ्रेम आमी पळयता आसली. चलो ठीक आसा पळयता मागीर हांव आतां हांव लंच करता. आम्मान हांगा लंच रेडी केला डाळी शीत आमच्यान उपकरी एक नंबर. चलो आता जेवया लंच करूया. हो 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 हें तो विसरलो द मेन हायलायट मशिंगा सांगाचे पल्ल्याचे भाजी केल्या अम्मान उपकरी फॉर्म उपकरी न्हय आता फर्स्ट टाइम केला तेणें अम्मान आमकांय गोत नाही कसं नाही आमी तो खाली मुद्दो ना जाल्यार सना पोळ करचे आज उपकरी गेल्या पळय आता कशी जाता करून वाटा घालना आता हें खावन पळोवया कशी जाल्या उपकरी टेस्ट करता पळय कशी जाल्या टेस्ट हाजे. सुपर टेस्ट आमकां मेथी भाजी म्हणके गो मया सेम तशींची सेम मेथी भाजी म्हणके. सो मागीर काम आनी जालें आनी हांव भायर सरलें म्हाका तुजें लेट जालें 2:30 जालें ऑलरेडी आनी बाबू थंय उठलो मातशें टायर्ड फील जाता म्हाका आनी पावच्या वेळ आसता बट मम्मी मॅनेज केलो आसता रडा आनी ते शांत आसा सो आय होप हांव वरती पावतलो खंय कडेन मागेले फस्ट एक तुजें बाबूक फोन आज येवचें आय होप तो चड स्ट्रेन करता ना तो रड म्हाका आलोचन करून कशी की जाता तिथं रडपाक. जस्ट आता शुभदाल फोन आयला ती आता भायर सरल्या आनी बाबूय उठयला ती गेल्या आनी नेम पळयत आसा ती आतां हांव हांगा क्लास आसा. बाबू बेटू हाय आज आम्ही टी शर्ट घाला काढा होय बाय आजावट बसला हवे बाबू हात पळव न्हू मम्माले वय वे बेटा हाय हाय गंडी पोपला मम्मा वैरी वय वय मम्मा आयली वय आले आशली मेगे गंडू मेघर हांगा ऑनलायन क्लास जाल्ले आतां जस्ट शुभदाल फोन आयला ती घर कडेन पावल्या बाब तिका पळोवन कितलो खूश जालो कसां करची गायस काम तर ऑप्शन ना कशें आमगेले विंगड म्हाका तो वच्चे आसा आतां हांव च्या कोन्न दिता सर. सुपर वेदर जाला एक नंबर पावस येत आशिल्लो चिरचिर पडता आसा च्या करता आसा मग आतां 4:30 जाला 5 घंटा म्हाका वच्चे आसा हांव हांगाच न्हय हांगा लायक करून चारमूर भाजीत आसा ह्या पळया गायस हे कशी करता आसा तेल सासम आनी बेडगी मिरसांग घालून लायक करून ती आतां भाजीत पळय उनो च्या आनी चारमुरो तुम्ही करता वय घर कडे सांगा कमेंटान तू गणी तर मग मिस केलं किती मिस केलं आता तुका मस्त मिस तर हांगा तो भाई सरला आनी मस्त म्हळ्यार मोडे आसा ते चारमुरो तर एक नंबर जाला सॉलिड लायक कर न्हू फंड घाल न्हू अम्मान मस्त लायक करून कुरकुरी लायक यमी आसा
ॲक्च्युली मेगेल 4:45 क्लास आशिल्ले तर ते कॅन्सल जाले आनी 5:45ची क्लास आसात. हांव कसो दिसतलो वाव. हो हो पावसाक कीट पडताच गाईस. पळयता थोडे मुखार ते वच्चू न्हू. हो हो पावस आयलो गाईस. हांव रेनकोट घालून सोडता. पावस आयलो तर थोडे पावस आयलेलो आनी हांगा पावसू ना. तेही जोर आयलेलो. आतां वच्चा क्लास घेवया आनी मागीर मेळया. तू ते दिसू काटा मी टायमाक म्हणून. हो मधवेशा गंमत जाली वा. मधवेश पळयता फ्रॉगीक पळयता मॅडी. ओ कसलो फ्रॉग आहे. कशी आसा मधवेशा. फ्रॉग नाही की म्हणून मेगेल क्लास जाले हांगा. आतां हांव वताच घर कडेन. क्लासा दाखोवन घर कडेन येयलो. ताजे मागीर अम्मान म्हाका वाण दिलेलें तर आतां शुभदाल फोन आयलेलो की आतां घर कडेच के बापाक मेळटा वच्चो न्हू. तर तो आतां थोडो न्हिदला आनी हांगा कसन की लायक पोरमोड येता तसं. कसं गो ह्या पोरमोडाची आजी खूप रांदई. खुब्बो. यस खुब्बो म्हणल्यार गो तसो तुका कसं ना. शिंपली. हां तशी. हे पळय गायस खुब्बा मसाला एक नंबर. तू थोडे टेस्ट कर. काय ना म्हाका नाक बदल ना. ॲक्च्युअली म्हाका खूब लायक जाना हांव तर हे मस्त दिसन होतं खतच म्हळ्यार ऑलमोस्ट 1.5-2 वर्स मागीर आज खतच बिकॉज हांव प्रेग्नेंट आसा आनी ह्या पुरो खायनी. ॲक्च्युअलीच ना ह्या पुरो आसना गॅस आसना तर म्हाका ते जायना. ओके तू खाव नाका. तू स्मेल करी हांव खाता. स्मेल न्ही पोरमोड कर. स्मेल म्हणा वासान कितें फुसकी वे फुसकी. शी डर्टी बॉय. चलो हांव आतां जेवता. म्हाका भूक लागला. यू इग्नोर. बाबू कसं करत बाबू वच्चे पळय. अरे अंगठा की अयो बाबाक बळ्या मजा करतेस बाबू. लायक कोण फ्रॉक डान्स करतस. गोडी कडाल फ्रॉगी बाबूल फ्रॉगी वे डान्स करतो फ्रॉगी. तू आहे घरी डान्स करतेस बळे गाईस. ताका गोत ना हाईल कर न्हू. ताका आवाज कळ्ळें पण अंग पळयत पळतो आतां. ताका कळ्ळा हांव फ्रॉगीक पळय. तो वचून आसना ताका मेळया. वचा बाबू न्हू बाबू न्हू. पळय 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 पडले कळ्ळी ताका. डॅडी पळय डॅडी. हायले आले कळ्ळी ताका. हांव येयल करून कशें रे गोंदी गावान दिली डॅडी आयलो. बाबूनी विशाल डॅडी. कशें ले गंडो. आं डॅडी आयलो खंय. अरे वा बाबू असलो गेलो यो. अरे वा 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 वा. कशी कशी बाबू. अरे वा डॅडी आयलो. होय आले वयलो मा वय. गाईज आम्ही डान्स करता सदी. ओके गाइस तर जस्ट आता घर कड़े आयला. बाबूला टाइम पास करता आसलो. आता तो जस्ट आता न्हिदलो. चलो आता वीडियो हांगा एंड करता. तुमकां पर्यंत आमकां वीडियो पसंद आयला प्लीज लाइक शेअर आणि सबस्क्राइब करा गाइस. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल. बाय गाइस. गुड नाइट.